फ्रेंड्स, शंकरपूरचे आमच्या गोंया खातीर तिलक मैदानाकडे जो बेनेटन शोरूम आहा त्याच्या ऑपोजिट आसा आणि हांगासून सेंट एंड्रू स्कूल हांगाच्यान 100 मिटर्स. आता प्रॉब्लेम कितें जाला ते सांगता. आता वास्कोन अंडरग्राउंड केबलिंगाचे सगळेकडे काम चालू आसा, फोडाफोडी चालू आसा. नो प्रॉब्लेम. काम जर करतले जाल्यार फोडाफोडी करूकूच जाय. आणि पयर दाजी बाबान सांगला हे 15 दिसांनी काम चलतले आणि त्याच्या उपरांत डांबरीकरण जातले. गुड, बरी गजाल. आमी कोणाक क्रिटिसायज करिना. पूण तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सांगपाक सोदता वणके मारल्यात न्हू, हे वणके मारले ते सारखे भर, माती जाल्यार माती भर. हेतून रातचे लोक पडोंक शकता. हेतून वणके डीप आहा ते. आता तिलक मैदानाकडे हो जो बेनेटन शोरूमाच्या ऑपोजिट हो वणको आहा न्हू, कोण स्कुलाक वयताना भुरग्यांक करा मरे, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. काम रितीन करा मरे. अर्धे कच्चे कित्याक भरता? तो वणको डीप आसा. 2 व्हीलरवाल्यांक त्रास जाता हांगासर. कितें रे? आणि पोट्टून हातपाय मोडलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? मागीर ना आमी तुमच्या कामाक काय म्हणिना, पूण जे काम करता ते रितीन करा. तुमच्या बापायक रीण ना आमी. हांगासर पडले जाल्यार हात वयर काडटले मागीर तुमी. कितें रे? वणको पळय तो कितलो डीप आहा तो. आता 3 दीस जाले आमी पळयता. तुमकां माती घालपाक जायना भितून? डांबर घाल म्हणून सांगिना आमी. माती तरी घाला मरे आनी भरा मरे. कितें रे? अरे कोणूय आवय जर स्कुलाक वयताना भुरग्याक घेवन पडली भितून न्हू, त्या भुरग्याचोय जीव वचोंक शकता, आवयचोय जीव वचोंक शकता. मागीर सगळे हात वयर काडटले. म्हाका खबर ना तुका खबर ना म्हणून. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीज कोण आहा तांकां सांगपाक सोदता हांव, जो कॉन्ट्रॅक्टर हे डिगिंगाचे काम करता ताका ते वणके सारखे फील करून दवर म्हणून सांग काम जाल्या उपरांत. देव बरें करूं.